नमस्कार. आम्ही आसा ते आयज बेतोड्या रस्त्याचेर जो बेतोड्या रस्तो म्हणल्यार जो जंक्शन टू इंडस्ट्रियल इस्टेट जो रस्तो सामको काबार जाल्लो. कितलेशेच पोर्टहोल्स हांगा पडलेले आनी वारंवार आमी हो रिपोर्ट प्रुडंटाचेर दाखयलो की खंय तरी सरकार जागे जाता काय पळोवपाक. हालींच जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्नाय लोकांनी हो प्रश्न काडलो आनी लोकांनी पंचायतीक शिटकावणी दिली की येता 8 दिसां भितर समज जर हो रस्त्याचे एटलिस्ट पॅच वर्क समज जर जायना जाल्यार लोक रस्त्यार देंवतले म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे तूं पळोवपाक शकता हे आतां काम सद्या रस्त्याचे पॅच वर्क करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी हे खड्डे सगळे म्हाका दिसता फातर घालून सद्या आतां हे काम युद्धपातळीचेर चालू आसा. बेतोडा जंक्शन टू इंडस्ट्रियल स्टेट जवळ जवळ म्हाका दिसता कितलेशेच खड्डे पडल्या, पण सगळे काम हे आतां एका कॉन्ट्रॅक्टरान कोणें हातीन घेतलां आनी एक एक खड्डे जे आसात हे आतां पुरोवप काम चालू जाल्लें आसा. इतलेंच पळोवचें पडटलें की पावस पडटकूर हे खंय तरी पुरयल्ले खड्डे परत सारके उरतले काय हेजेर आतां ते सिमीट घालतले ते पळोवचें पडटलें. पण तात्पुरती सरकारान खंय तरी मिडियाचेर आवाज करतकूर ग्रामसभेक खंय तरी लोकांनी प्रश्न जेन्ना उठयलो तेज्या उपरांत खंय तरी सरकार जागे जावन आयज खंय तरी हे रस्त्याचे दुरुस्ती काम सुरू जाल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर बेतोडेच्यान विवेक प्रभू.